कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. मसाज पार्लरात शिनोळकी व्यवसाय चलता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. कळंगुटे बेकायदेशीर मसाज पार्लरात शिंदळकी व्यवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना हे पार्लर पंचायतीच्या परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. कांय म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी हेच बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद केल्ले. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाक परवानगी दिता तरी कोण? जर हे मसाज पार्लर कायद्यान चलतात जाल्यार ते काळखान कित्याक चालू आसता असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. मी हांगा रावता सगळे जमलेले आहा एक कारण आहा की हांगासर एक इनलिगल मसाज पार्लर चालू आहा विदाउट एनी कन्सर्ट विदाउट एनी लायसन्स. हेज्या पयलो हो आमी मसाज पार्लर हांगासर बंद केल्लो. हेज्या पयलो जाताले एक 15 म्हयनोभर विदाउट एनी फियर ती परतून हांगासर चालू केला. हांगासर हांकां ना लायसन ना कांय ना. आतां हांगासरसून ही पळय चेडवां भायर सरल्या बिकॉज मसाज पार्लरांतली भितरसून वी हॅव रिकॉर्डेड एवरीथींग. सो हांगासर विदाउट लायसन हांगासर ही मसाज पार्लर हांगासर चालू केल्लो आहा. सो आमी हो आतां बंद केला हांगासर. आमकां ही घाण आमच्या वाड्यार नाका. आमी हेज्या फुडें आहले हांगासर केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी हेज्या फुडें जावचें ना. आमकां सांवतोळचे आमी सगळे भुरगे हे पळय सगळे लोकल आहा पळय हे सगळे आतां फ्युरियस जाल्लेले आहा. दोनदा बंद करून परतून चालू केलो. हू हॅव द बॅक हँड तेंची कोणाचो आहा? हेच्या फाटल्यान कोणाचो तेंचो हात आसतलो म्हणून तेंच्यानी करून परतून चालू केलो. त्या भुरग्यान आतां कोण तो पळय चलयता पळय तेणी आतां मॅडमीक उलोवंक दिली आपणाचे कोण ती मॅडम आय डोंट नो हू शी इज. ती सांगता ओनर ऑफ दीस प्रिमायसीस. ती सांगता एवरीवेअर देर इज अ मसाज पार्लर वॉट इज युअर प्रॉब्लम काय म्हणून विचारता आमकां. सो आमी हांगासर हेंचे हे करता पळय ते आमकां इल्लिगल कितें आतां चालू करून दिवपाचें. सो दे आर गिवींग द प्रिमायसीस ऑन रेंट आनी आमी हांगासर कितें आहा तें इल्लिगल चलपाचें आमी तोंड धापून वगीर रावपाचें. आमची बायल भुरगीं कोण ना. फाल्यां हांगासर आमचो दिवाळेचो लोक चलतलो बायलो हांगासर चलतल्यो. फाल्यां हांकां जर कोणी विचारलें हांगासर तेंचे टावट्स रावता उबे दाखय हांगासर हो ग्रावंड दाखय ताका ही लेन दाखय. हांगासर हे टावट्स हे पळय हांगा रावतात आनी चलता त्या मनशांक विचारतात. आमच्याच लोकलांक दोगां तिगांक विचारले पळय ह्या भुरग्याक विचारले आनी कोणाक विचारले बाबा तुमको मसाज चाहिए इधर तुमको 1000 रुपये मिलेगा मसाज 1000 रुपये में मसाज मिलेगा और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको सब कुछ अवेलेबल है. एक सिंगल लाइट त्यांना बोर्ड ना काय ना. आता मसाज पार्लराची तू लेन दाखव ही किती आहा पळय ती पळय एकल्ले काव खान ते मसाज पार्लर करता पळय तो. इफ दे हॅव द लिगल थिंग्स देन वाय आर दे रनिंग द बिझनेस इन दिस डार्क एरियाज. आमकां आमच्या वाठारात बेकायदेशीर मसाज पार्लर नाका देखून पंचायतीन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवाळी उपरांत मसाज पार्लर चालू उरले जाल्यार सगळे एकठांय येवन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. So I just request the concerned authorities just to close this. We don't want this illegal shit over here in our ward. This is the only thing we are requesting to Panchayat and our concerned authorities. We don't want this type of things in our ward. Savtawada is the only place where there is no massage parlor running over here, much of the places. So we don't want anything about these things over here. So please, I'm requesting Sarpanch of this Kalangut Panchayat, please look into this matter. Thank you very much. आता मॅडमीन सांगलेले ते लायसन्स ना रिन्यू करूंक ना. ही मॅडम सांगता आपणाची आतां लायसन्स ना आमी रिन्यू करपाक दिला. रिन्यू केल्या उपरांत खंय आमी चालू करतले. हांव असं विचारूंक सोदतां की बाबा ही लायसन्स तुमी रिन्यू करतात मसाज पार्लरांची. सो वे देर इज नो प्रॉपर एम्युनिटीज. दिवाळी आहा परवा सगळीं जाणां बिजी आहा. फाल्यां हेज्या फुडें जर हो परतून चालू जालो जाल्यार आख्खो गांव आमी हांगासर येवन हो बंद करतलो. आमकां फाल्यां नाका हांगासर. मागीर कितें पुलीस कितें एक्शन घेता कितें जाता तें आमी आमचो गांव पळयतलो. वी डोंट वॉन्ट दिस टायप ऑफ शीट ओवर हियर. ओके. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.